कॅश फॉर जॉब प्रकरण दिसांदिस वाढतूच आसा. आता ह्या प्रकरणात भाजपाच्या आदल्या पदाधिकाऱ्याचे नाव फुडें आयिल्ल्यान भाजपाड विरोधकांच्या हातीन आयतेच कोलीत सापडला. ह्या प्रकारावयल्यान विरोधक भाजपाचेर तुटून पडल्यात. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात कापास्ताद आसा जाल्यार भाजपान न्यायालयीन चौकशी करची अशें आव्हान आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकरान दिला. जाल्यार पार्टी विथ डिफरन्स म्हणून जे उलयताले ते खरेंच ही पार्टी वेगळीच आसा अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय आनी काँग्रेस आमदार कार्लोस फेरेरा म्हणटा. दुसरे वटेन व्हेन्झी व्हिएगाशानूय ह्या प्रकरणा वयल्यान भाजपाचेर खर टिका केल्या. ही भारतीय जनता पार्टी आणि भारतीय जनता पार्टीचे मंत्री मुखेलमंत्री सगळे ह्या स्कॅमान इन्वॉल्व आसा म्हणून 8 महिन्या पयलीं सांगिल्ले. 8 महिने जाले ते डिनाय करताले आणि म्हाका दिसता फाटले हांवें स्टेटमेंट काडले तातूंतय परत तांणी डिनाय केल्ले की भारतीय जनता पार्टी इज कॉन्फिडंट की पोलीस हातूंत भितर प्रॉपर प्रोब करता म्हणून. कांय प्रोब करना. आमी मागला ज्युडिशियल कमिशन अपॉयंट करचें म्हणून. दम आसा जर भारतीय जनता पार्टीन जाल्यार इमिजिएटली ज्युडिशियल कमिशन अपॉयंट करचें. पुलीस ह्या गोष्टीचेर पालव घालता. पुलीस खंय तरी हातूंत भितर कनेक्शन जी भारतीय जनता पार्टीच्या मंत्र्यां कडेन आसा, मुखेलमंत्र्या कडेन आसा. हांव स्टेट सांगता इफ मुखेलमंत्री भितर इन्वॉल्व ना जाल्यार ज्युडिशियल कमिशन अपॉयंट करपाक कित्याक फाटी फुडें जाता. जे आतां रिक्रुटमेंट स्कॅम कॅश फॉर जॉब स्कॅमा म्हणून चालू आहात तातूंत जे लोक भितर पडल्या, जे लोक ज्यांची लोकांची नांवां भायर सरल्या आनी तांचे सगळ्यांचे एक कॉमनॅलिटी म्हणटा कितें आहा, एक कॉमन वस्त म्हणटा ती अशी की तांचे कनेक्शन रुलींग पार्टी कडेन आसा. कोण पार्टनर, कोण स्लिपींग पार्टनर, कोण ऑफिस बेरर, कोण महिला मोर्चा, कोण युवा मोर्चा, कोण म्युन्सिपालिटीचो कॅन्डिडेट, हे सगळे लोक आतां एक्स्टॉर्शनान लागले. पयशे घेतात लोकां कडच्यान नोकऱ्यो दिवपाक. आतां लोकां कडच्यान पयशे घेतले म्हणून ते कितें तांचे पयशे गेले म्हणून म्हाका दुखना. जो पयशे दिवपी आहा तो इक्वली कल्पेबल. म्हाका दुखता म्हणटा तें की जे सर्वसामान्य आनी बरो शिकिल्लो मेरिटोरियस गोंयकार तरणाटो आनी तरणाटी चलयो ज्यांनी एप्लाय केला आनी तांचेर अन्याय जाला, तांचें कितें? तुमी म्हणटा हाका एरेस्ट केलो, ताका एरेस्ट केलो. सगळो रिक्रुटमेंट प्रोसेस बंद करा मरे. परतो रिडू द होल रिक्रुटमेंट प्रोसेस. बऱ्या लोकांक नोकऱ्यो जाय. सो हातूंत एकूच जाता, सादो सारांशान एक करूं येता की पार्टी विथ डिफरन्स म्हणून जो पक्ष उलयतालो की आमी एक वेगळीच पार्टी म्हणून, ही खरीच वेगळीच पार्टी. पूण गोंयांत हे पार्टीक राज्य करपाचो, सत्ता दवरुपाचो हक्कूच गेल्लो आहा. आज ते दिसा प्रेस कॉन्फरन्स एक नाव गेलें that FIR in Kanakana police station is registered against one Pradha. आज एक Prabhu Gaonkar, this lady, she has been arrested, and there is another case which might have slipped your attention. Is a one police constable wireless by name Vishal Margaonkar from Vasco, who has now been ordered to be dismissed from service. But also the allegation is that he had collected money from some people. Just verify this. My question to the BJP is, of these named people, are they your karyakartas? Are they connected with you? And are you trying to defend them and ruin your image? You are supposed to be a party with a difference, and I think the difference is this. आज असली परिस्थिती जाल्ली आहे की बीजेपीचे जितले प्रेसिडेंट व्हायस प्रेसिडेंट आहेत तेच हे भानगडी आहात. प्रिवियस एक व्हायस प्रेसिडेंट फाटल्या दिसांनी व्हायस प्रेसिडेंट बीजेपीचो जो टॅक्सी ड्रायव्हरांगे असोसिएशन घेऊन आवाज करतालो तागे नाव आयलें. आता प्रिवियस फॉर्मर व्हायस प्रेसिडेंट ताजें नाव आज येता. सो म्हाका दिसता समवेअर दी गव्हर्नमेंट, द बीजेपी गव्हर्नमेंट अँड द बीजेपी पार्टी आनी ताजे स्पोक्स पर्सन जे सगळे उलयताय ते have to come out and give a clear understanding why are their party office bearers names coming into these pictures. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.